हे झाड तुवेन लायला म्हणून केन्ना लायले हे तू काजूचे झाड? हा तुका कोणी सांगले हे झाड लावंक जाय म्हणून? आता कितली झाले असतले त्या झाडाक कितली वर्षा? 3. आता ते लागता तेका मुट्टे लागले असा तुका कशे दिसता? बरे दिसता. आणि केन्ना तरी झाडा लायतलो तू? हा गुड थँक्यू. एका कितें म्हणटा? एका पिंजरो म्हणटा. हा तेतून कितें करप? पयलीं आमी आतां दाखयतले तुमकां. हा हे काजू भितर घालतले. हा ओके. मागीर हेतून घालप ते. हा हा आणि चपान येता काजू काय? काजू चपान येता सारको. सारको एक म्हणजे आधी कशे चुमा घालताले न्हू. आता चुमरा म्हणजे गुणे हे म्हणजे खूप प्रोसिजर आणि जागा आमी बेश्टी कोळमेची पिड्ड्यार जाताली. ओके पद्धतीने हे करताले पळय तेन्ना कशे ते मुट्टे बी बांधताले मरे? मळटाले पायान मळताले आणि व्हडलो गुणो दवरताले. पालकाणे म्हणून आसता दोरान तेका बांदप. पालकाण्याच्या दोरान बांधताले. पूण ती सोय बरी का ही सोय बरी? ही सोय एकदम बरी न्हू. एकदा म्हणजे आमकां 20 तुमरां घालूची पडटली आसली. 20 गुणे दवरूचे पडटले आसले. ओके तेतून हे एकदाच 20 तुमरांचे काम जाता. काम एका हेचेर जाता. ओके ह्या मशिनान घातले आणि हे मळले. हे आता कितें प्रोसेस हेचो? हे मळले काय ना मागीर हे अशे पिंजऱ्यान घालप. हेतून लोकांक निरो कसो काडप? पायान हयसर मळप. हा ते दवरलेले ही साफसफाई करा. ओके आणि मागीर ती मागीर तेका आउटलेट सेपरेट दिला. ओके हे सायडीक दिला. आता ही भट्टी तुम्ही न्हू भट्टी काय भाटी ही केन्नापासून सुरू केली? अजून म्हणजे आयजच बेश्टी पयली ट्राय केले. आता पहिली कितें काडप? हुर्राक काडप काय फेणी? पहिली हुर्राक आणि मागीर हुर्राकाची काय प्रोसेस असता? हुर्राक काडटलो जाल्यार आता ह्यो रोस डायरेक्ट बॅरलान गेलो. ह्या बॅरलांनी ह्या बॅरलान गेलो काय ना मग ह्यो काडून ते थंय व्हडले भट्टेन घाल. भट्टेन दाखयता तुमकां भाटी म्हणटा. भाटी. हा हेतून आता तो रोस हे व्हडले बारणा. हे बारणाचे तोंड असता. ओके ते तोंड काढून हितून रस घाला. रस घातलो काय मागीर हीट दिवा. गरमी दिवा बुजा. हीट दिले आग दिली. आग दिली काय ना मागीर कमीत अडीच वरां तापोवचो पडटा. 2.5 वरां तापोवचो पडटा. 100 डिग्रीचेर तापोवचो पडटा. ओके 2.5 वरां तापले काय हितूनसून असो उमाळ येता आणि त्याचा बाष्प भवन हयसून हे भितर ह्या पायपलायन ही पायपलायन बाष्प भवन पाणी म्हणजे हे अल्कोहोल सोरो तो असो राउंड करीत ह्या कुलिंग असता पाणी. हे पाणी जितके हे सकयल कूल असता वयर जे कोयला खातीर हॉट जाता. मागीर हे पाणी बदलता पडटा कित्याक जितके पाणी थंड रावता तितकी कुलिंग बरी हे उर्राक. आता उर्राक घालतले परत हे परत आता पळय हे कदा हे पळय अशें हांगा हे आउटलेट आहा. ओके हितूनसून ते सगळो माल भायर वयतलो आणि परत आसलो तसो आमी कॉक लायतले आणि परत आसलो तसो हे सगळे साफसफाई करतले भितरले सगळे झिरो. मागीर परत रस घालतले आणि परत हुर्राक घालतले. हुर्राक आणि मागीर फेणी घालतली. हुर्राका काय फरक असता? मागीर फेणी ही 14 डिग्री हुर्राक ही 14 डिग्री आणि फेणी ही 18 19 20 बेरे. आता म्हाका सांग हुर्राकाचे कितले कळशे घालप आणि फेणी तयार करप काय कसा? आता आमी ही हितून 2 बॅरलां घालता. 2 बॅरलान डायरेक्ट रोस घातलो मागीर आमकां ते 35 लिटराचे 3 कॅन गावता. ते 3 कॅन हितून घाला. 3 कॅन गावले काय मागीर फेणी परत 3 कॅन गावतले आमकां. 35 अशें
ओके प्रोसिजर. येस. बिदत आर्थिक असता न्हू, या मार्गदर्शन असता, परत सहकार्य असता, परत योग्य सगळं चालू असतं. आता म्हाका सांगा डिमांड हुर्राकाक आसा काय फेणीक? म्हणजे जशी गरमी वाडत न्हू तशें हुराकाक असता. म्हणजे एक मे महिन्या मेरेन हुराक हे चालू असता. हा. आणि मागीर फेणीच्यो 12 महिने उपलब्ध असता. फेणी 12 म्हणजे हुराक बेगीन कित्याक डिस्पोज जावंक जाय तर जाल्यार मातसो आंबट जाता. म्हणजे एक 4 दीस रावले न्हू जाल्यार ताका आंबट कसो वास मारता. ओके. आता म्हाका सांग, एक हुर्राक काढले, एक हुर्राक कोळसो काढलो, कितले दीस रावंक शकता? हुराक एक 8 दीस खूपच. 8 दीस. पण फेणयेक तसं काय जायना. फेणयेक कितकी वर्सां सुद्दां रावता. जितकी वर्सां सुबेस जाय तितकी फेणी जादा. ओके, थँक्यू. तुम्ही आता शेती व्यवसायानूय फुडें येतात, काजू व्यवसाय, वेगवेगळी तुम्ही फुलांची झाडां रोयतात. फाटी हांगर वेगळे प्रकारची झेंडू फुलां लायल्ली. तुमकां ही खंयच्यान प्रेरणा मेळटा? प्रेरणा म्हणजे आता गोवा पासून म्हणजे आम्ही मातशी वयता न्ही, एग्रीकल्चर मिटींग बी आसली आम्ही अटेंड करता. ओके. म्हणजे कोणाचे 1-2 शब्द ऐकले का फुडें कळटा कसो बिझनेस करप, कशें मार्गदर्शन तेंचे कडसून मेळटा न्हू. आता फाटी तुम्ही पळय झेंडू फुलां फुलयल्ली पळय, तेका तुम्ही खंय तरी अल्कोहोल म्हणजे सोरो बी घालून ती फुलां मोठी जाल्ली. ही तुम्ही खंय शिकली, पळयली काय खंय? युट्यूबार पळयल्ली. म्हणजे कशें असता, काजूचो जर फवारणी केली जाल्यार कीड लागना. औषध म्हणूनय त्याचो वापर जाता. ओके. आता हे काजू काडटा पळय, हे काजू आता ही फेणी बिणी हुर्राक काडप आसता, तुमकां वास बी येना तसो? ना ना, म्हणजे लहानपणापासून या तेतून सवय झाली. तुमच्या घराकडे बी असलो व्यवसाय आशिल्लो? आसा, काजी आसा, काजी आशिल्ले. अळसाणे आसा. ओके. आता तुमकां हे रानातले जनावरां बी त्रास करता ह्या काजूंक, बागायतींक तुमच्या? ना, त्रास तशें ना, आमी कंटिन्यू हांगाच आसता. कंटिन्यू. हा. जागी घेयना कोण. आणि म्हाका सांगा, आता हे समज काजू केली, शेती केली, एक प्रकारचो व्यायामूय जाता आणि शरिराकूय बरे हे मेळटा, हेल्थ बरी उरता अशें दिसता. आणि तुमकां चड आमी शीक पडटना बी दिसना? ना, शीक पडना, आमकां म्हणजे हेच पडना की डॉक्टरा कडेन वचप अशें. हा, म्हणजे नियमीत काम करूंक जाय. येस, थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.